टॅक्सीकारांची दादागिरी खपोवन घेवची ना। पर्यटन क्षेत्रातल्या हेर जाळवणदारांक मारप वा हेर तरेचे बेकायदेशीरपणा केल्यार तांचेर कायदेशीर कारवाय करपाक फाटीं-फुडें पळोवचो ना अशी ताकीद मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिला। बुधवारा ओशन ओडिसी क्रुजांतल्यान एमपीटी बंदराचेर आयिल्ल्या अमेरिकेच्या पर्यटकांक क्रुजांतल्यान देंवल्या उपरांत बसीन वचपाक दिनासतना थेट तांकां परत तांच्या क्रुजांत परत धाडपाच्या घडणुके विशीं बुधवारा टूर ऑपरेटरांनी मुखेलमंत्र्याची भेट घेवन तांच्या कानार ही बाब घातली। ह्या वेळार तांणी टॅक्सीकारांच्या ह्या स्वभावाचो निशेध केलो जाल्यार थळावो पुलीस अधीक्षक सलीम शेख हांणी टॅक्सीकारां आनी पर्यटकां मदीं जाल्ल्या गैरसमजाक लागून हो प्रश्न उपरासला अशें म्हटलां। कालचो जो इन्सिडन्स वास्को जालो पळय न्ही हॅन्स फोर्थ टॉलरेट केलो वयचो ना आसून कोणूय भितर असल्या पद्दतीचे इन्सिडन्सान इंटरफियरन्स करचे न्ही। तांच्यांनी येवन म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिलां म्हणजे ज्यो युएसच्यान हांगासर ज्यो क्रूज येता आनी तांकां एखादी त्यांची हे बस थांबोवप उतरप आपल्याच बसीन तांकां 2 किलोमिटर परत हे केन्नाच सरकार टॉलरेट ह्यान फुडें करचें ना। आनी ज्या पद्दतीन जर ते हांवें इन्क्वायरी करपाक लायला आनी ड्रायव्हराचेर जर थापटूय मारला आसत जाल्यार तांकां अरेस्टूय करपाक लायला हांवें। कोणूच अशा पद्दतीन म्हणजे टॅक्सीवाल्यांची अशा पद्दतीची दादागिरी ह्यान फुडें केन्नाच खपोवन घेतली वयची ना। क्रूज टुरिजम जो आसा हो कोच आनी हे तेंचे ऑलरेडी डिसायडेड आसता तो तेंच्यांनी डिसायडेड आनी विथ प्लॅन रूट तेंच्यांनी वचपाक जाय। एखाद्याने आपल्याच टॅक्सीन बसोंक जाय म्हणून कोणीच फोर्स करचो न्हू आनी हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे फोर्स केल्ले खपोवन घेवचे ना। हांवें पुलीस डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां अशा पद्दतीचे घेवचे न्ही। टॅक्सी ड्रायव्हरांनी थंयसर जो इन्सिडन्स केला पळय न्ही तेंचेर एक्शन घेतली। इट इज अ थ्रेट to the tourist life. Yesterday they were stopped, they were denied to explore Goa, which is basically a very sad thing. You know, people needs to understand, especially the taxi union needs to understand how a tour operator gets the business into the country. All these businesses are actually pre-decided nearly 1 year in advance. We as a tour operator starts giving information to the cruise liner, encourages them to come into Goa. We will take care of their guest. But yesterday's situation has actually taken a big hit on Goa's tourism. This should not be reported. This should not happen again. You know, please understand, I'm repeating, tour operator is not taking taxi business. A client who has booked the tour with a tour operator, with the excursion operator, will never take a taxi, because apart from seeing Goa there are lot of elements, lot of resources which are added there. But all of a sudden मागीर अनेक आमकां राती एक इन्फॉर्मेशन दिले प्रिवियस नायटी लेट नायट इन्फॉर्मेशन की एक अनेक तिसरी बोर्ड येता म्हणून तिसरी बोर्ड येता आनी तितून समथींग अरावंड 80 पॅसेंजर देंवतले म्हणून आनी हेणे तेजे 80 पॅसेंजर देंवतले म्हणून तितून 80 पॅसेंजर सगळे 4 बसीन वचपा आशिल्ले म्हणून ताचें इन्फॉर्मेशन आमकां दिल्लें। सो ते जालें कितें 4 बसी घेवन आयलो तो आनी ते भायर ताणें बसी दवरले आनीक एका दुसरे जे CISF आसा ताका ताणें भितर बोटी कडेन व्हरपाक ताका परमिशन दिवना कित्याक ताका ताणें इंटिमेट करुनाशिल्लें 4 बसी। सो हे बसी भायर उरले ते 80 पॅसेंजर देंवले बोटीच्यान ते बसीन वचपाक आनीक भायर हेंचे मदीं आशिल्ले ट्युरिस्ट टॅक्सी ते समजले की हे आतां पॅसेंजर येयला आनी आमकां हे भाडें मेळटलें म्हणून। सो हे कन्फ्युजनान ते बसी कडेन पावूना लोक आनीक हितून कन्फ्युजनान ते लोक म्हणले की हांगासर कितें प्रॉब्लेम आसा ते काडले आनी ते बसीन काडले ते सगळे पॅसेंजर 80 बसून बोटीन बसले। सो तितून आमकां कांय प्लॅनिंग करपाक मेळूना। सेकेंडली हे बसी जे आतां ताणें भायर दवरलेले ते बसी एक्चुली ते CISFच्या गेटीचे भितर येवपाक जाय आनी ते जशे बोट देंवली बोटी लागली बोटीच्यान ते स्टेअरकेसान देंवन ते डायरेक्ट बसीन बसता अशी ही सिस्टम आसता एवरी टायम। हय गेट पास करून तेंच्यांनी ते जो टूर ऑपरेटर आसा तेणे ते सगळे अरेंजमेंट सारके करूं नाशिल्ले सो म्हणून हे बसी भायर उरले तेजे खातीर हो कन्फ्युजन जालो।